माझे नाव अविनाश शिरवेकर. आता आम्ही चिमला असा चिमला असून डायरेक्ट वयर साहेबा जेवढा रस्तो वयता हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता कितलो कचरो उडयता. हांगा डेली कचरो आसता हांगासर. आमचो सरपंच कितें सांगता की हांगा डेली कलेक्शन कचरो जाता म्हणून. त्या कितल्या फावटी सांगले आमी ग्रामसभेन सांगले बाबा तूं कितें तरी पोजिचर कर म्हणून कॅमेरा लाय कितें लाय नाल्यार कोणाक भुरग्यांक दवर म्हणून. तर तें जायना फक्त कचरो हांगा डेली कोण डीप करता कोण उडयता कचरो. गेल्या फावटी ताका आमी सजेशन दिलें कितें सांगपया की कोण कचरो कलेक्ट करता तांकां विसरो बाबा तुमच्या दारान कचरो उरला कोणी कलेक्ट करूं ना तो सांग म्हणून सांगलो तांकां. तोवूय जावंक ना ताका. पण सरपंच आतां एक फक्त नालायक कांयच काम करिना. ते कांय कामूच जायना. बेश्टो खुर्ची सामान बसला जायना जाल्यार रिजायन जा आनी घरा बस म्हणटा. आनी कोण काम करतलो पळय ते खुर्चेर बसोनी म्हणटा ताका. कितलो कचरो पळय रे सगळो कचरो. सो आतां हांव सरपंचाक स्पेशली सांगता. आतां अविनाशान एक्सप्लेन केल्लें आसा जी तूं NOC दिता व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट तुज्या कचऱ्याच्या बाबतींत विचार करता. ते कचरो तिजो खंय वयतलो तो. आतां तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर आहा 32 वर्कर्स आहा तितून. आतां हे पळय हे आतां पोटले उडयतला ते कोण उडयता. हेच आसतले जे फ्लॅटांनी रावता ते. कित्याक तांकां कचऱ्याचें अरेंजमेंट केल्लो ना तुवें. सो मागता तुजे कडेन हे जाता इतले बेगीन क्लीन करचें. कित्याक येता ते वयता तुमी ते NOC पळयनासतना दिता म्हणून तांकां लोकांक त्रास जाता. कोणें जायना जाल्यार रिजायन दी आनी दुसऱ्याक बसोन दी. नाल्यार यो आमच्या फुड्यान आमी तुका आयडिया दिता. देव बरें करूं.